काल तुम्ही न्यूज पळयले आसतली की एक मिनिस्टर गोविंद गावडे एका कॅबिनेटल्यान ड्रॉप केल्लो आसा एज अ ऑपोजिशन लिडर काँग्रेसचे फोंडा. तुमचें कितें रिएक्शन? गोविंद गावडे हो एक खूप मोठ्या संघर्ष करून फुडें आयिल्लो लिडर. म्हणजे ताचो संघर्ष जो चालू जाला हो उठांतल्यान जालो, उठा आंदोलन, आनी तातूंतल्यान ताची राजकीय कारकीर्द जाली आनी तो पयलो अपक्ष आमदार जालो आनी मागीर आतां भाजपान गेल्या नंतर भाजपाचो आमदार जालो. आतां ताका मंत्रीपदा वयल्यान काडला कित्याक जाल्यार ताणें एक वक्तव्य केलें. तेंच्या शेड्यूल ट्रायब हाजी जेन्ना तेंचो मेळावो काय कितें आशिल्लो त्या दिसा ताणें म्हटलें की शेड्यूल ट्रायबाचेर अन्याय जाला आनी तेजे समाजाचें जे दुखणें आशिल्लें तें तेणें थंय मांडिल्लें. आनी ताणें म्हटलें की श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल कोण तरी बॅगां घेता आनी कितें तरी कामां पास करता, नाजाल्यार तेजे शिवाय ती पास जायना. म्हणजे हो ताचो आरोप आशिल्लो. आरोप हो करप्शनाचो जालो. पूण त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणें करप्शन मुखार हाडलें, ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता? फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर ताणें तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जर तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुका कोण भितर उडया, अशी ही बाब आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले की तोय बी एसटीचो लिडर पांडुरंग मडकयकर ताणें एक असो तो आरोप केल्लो की आपल्या एक काम करपाक लागून कोणें तरी एका मंत्र्यान आपल्या कडल्यान 20 लाख रुपया घेतले. ताजेरूय दिसता मागीर म्हाका प्रेशर हाडलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपले कितें तरी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाता, आपूण गजनी जाला, अशें कितें तरी करून तें वक्तव्य. कारवाई हे पक्ष आज सरकार एक कारवाई करिना. कोणें जर कसलीय गोश्ट मुखार हाडली हें एक दबावतंत्र लोकांचेर एक भंय घालपाचें हें चल्लां. आज जर एक एज व्हडल्या लिडराक तेणी आज असो काडून उडयला म्हणजे एक लोकांक एक भंय निर्माण जाता. अशें एक मोठ्या लिडराचेर जाल्यार आमचें कितें? म्हाका दिसता हो एसटी समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा. गोविंद गावडे हो एसटी समाजाचो लिडर. हांव ताका पयलीं पासून वळखतां. ताणें आपल्या पिर्योड मतदारसंघात बऱ्योचश्यो आज डेव्हलपमेंटल कामां केल्या. जरी तो आमच्या बीजेपीचो आसलो, आमी ताजे विरोधक आसले, पूण आमी जो विकास करता ताका सदांच समर्थन दिता. ताणें आपल्या मतदारसंघानूय बरो विकास केला. कितकीशींच ताणें वॉटर सप्लायाची कामां, लोकांचे घराघरांत रस्ते, लोकांक म्हाका आमचे सुद्दां जो एसटी भाग आसा फोंडेच्या भागांत कोपरवाडो म्हण, केळबाय म्हण, माळशेवाडा म्हण, ह्या भागांतले लोक सुद्दां आमकां सांगता की गेल्या 4-5 वर्सांत आमकां बऱ्योचश्यो स्किमी मेळ्ळ्या. घर बांदपाक आमकां कमी इंट्रस्टान स्किमी प्राप्त जाल्ल्यो जाल्यार तांकां तें कितें अनुदान मेळटा. अश्यो खुबश्यो ताणें बरें काम केल्लें. आज एका मंत्र्याचेर कारवाई जाल्या हातूंतल्यान दिसता की हे भाजपा सरकार आसा, हे बहुजन समाजाचे विरोधात आसा. बारीक समाजाक काबार करपाचे हे प्रयत्न चल्ल्या अशें एकंदरीत म्हजें मत. म्हणजे खंय तरी आतां फुडें जेन्ना कोणी जर भाजपान जर जॉयंट सुद्दां जातलो आसत जाल्यार खंय तरी भियेतलो. कारण फाल्यां ताणें आपली परिस्थिती कितें जायत भाजपाचें एक तत्व आसा, वापरा आनी फेका म्हणटा पळय तशें. भाजपान खूब नेत्यांचो असो वापर केला आनी आपली जशी गरज जाली की तांकां काडून भायर मारल्या. ताजें ह्या कालचें जें घडलां पळय तें एक उदाहरण. हय, काही काँग्रेसचेच पक्ष तिकेटीचेर निवडून येयल्ले आयज बीजेपीन वचपाक लागून रावल्या. तांकां केन्ना मंत्रीपद दिता काय म्हणून तेंची अशीच गत जातली काय कितें? तुमकां कितें सांगपाचें आसा? तेंची गत जाल्या. आज तांकां कळ्ळें न्ही, आज ते खंयच ना जाल्या. काँग्रेस पक्षांतले फुटून ते आज कितें तरी आपले तेंचे एक आपले एक एक्सक्यूज दिले की उदरगताक लागून आमी गेले म्हणून. सो तेंच्या मतदारसंघातले लोक तांणी तितकी उदरगत आपल्या मतदारसंघान केल्या. हाजो तांकां निकाल आनी 1.5 वर्सां लागतलो. तेन्ना कळटलें कित्याक कसले विकासा लागून ते गेले काय स्वताच्या विकासा लागून गेले. म्हाका दिसता तेंच्या मतदारसंघान विकास जावना आनी तांचो स्वताचोय विकास ते करूंक शकना. कारण दिगंबर कामत सारकिल्लो एजो व्हडलो लिडर जेन्ना हांगासरल्यान फुटोन थंय गेलो तेन्ना खंय तरी आयज सुद्दां ताका त्या पद्दतीन दवरलेलो आसा. तसो काँग्रेसीन आशिल्लो ऑपोजिशन म्हणून तसो आयज थंय सुद्दां त्याच पद्दतीन आसा. हाचेर तुमचें कितें मत? काँग्रेसीन ताका बरो मान आशिल्लो. तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो आनी कितें आसता सत्ता जशी परमनंट आसना त्याच हितून आमी विरोधी परमनंट आसना न्ही. म्हाका दिसता तो एक बरो आमचो लिडर जावन आशिल्लो. पूण ताणें
आपले खंयच्या तेजे तकलेन कितें विचार आयलो आनी तो पक्षांतल्यान इतको सिनियर मनीस आज डिफेक्ट जावन गेलो आनी ताची परिस्थिती आज ताका देवान दाखयल्ली आसा ताची परिस्थिती आज कितें जाल्या ती आज ताका कितें म्हत्व आसा त्या पक्षान. Yes.